उभी राहूया. संतोषान सोम्या मंदिरान सोमल्या गीता गाऊन मधु तुका हरसिता आमचे तुवे वतुल्या सर्देन्या पासो हरगा भेटयता दिनवाशी काळजा बापूय मोगार तूं आमचो जावो रक्ताय आमकां सदांनी मोगार सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बुडवूल सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान सोमल्या गीतां गाऊन मधु तुका हरसिता आमचेर तुवें वतुल्या सर्देन्या पासो हरगां भेटयता दिनवाशी काळजा. पवित्र नदीच्या नांवान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या नियाळाक दोगा व्यक्तीचें चित्रण आमचे मुखार आसा. हेच्या पयल्या वचपांत दावीद राय आनी वांजेलांत मोरी. दावीद एक सादो गवळी तरी देव ताका राय सावन आपयता, पूण निमाणे पर्यंत ताच्या जिवितांत कलतेपणान तो जियेता, आपली सूख वळखून घेता, देवा मुखार आपणाकच समर्पण दिता. ताचे उपरांत आसा मोरी. आपल्या जिवितांत देवाच्या ते व्हड एक भाग तिका मेळटच, स्वार्थान न्हय बगार आपणाकच संपूर्ण रितीन देवाची खुशी करूंक ती मुखार सरता. कलतेपण अशें गुण आमच्या जिवितांत ती सदांच रुपीत करूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. संगत म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोव मिनीनो सगुने अवसर सांगता, मनान चिंतून तो नांव सरून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सुदां संकार मरी सगळ्या युद्धतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव मिनीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्परादे भलाकी विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या चेवेताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुये. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा
सगळे आमचे करुण्यो तुझ्या कुशेप्रमाणे साहिश्य कर. तुझ्या प्रितेच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवेत बऱ्या करण्यांनी भरून वसूं. आमी मागता हांव आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करू देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान चेतन रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी ताचे सगळे संपत्तीचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्या पेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शहराक हाडली. सर्वेस्पराची सोल्या पेट वावयतल्या मनशांनी 6 पावलां काडतस दाविदान 1 पाड्याची आनी 1 सरबेल्ल्या वासराची बली भेटयली. उपरांत दावीद सणाचो 1 एफोद न्हेसून आपले सगळे सक्तेन सर्वेस्परा मुखार नाचलो. अशें दाविदान आनी सर इस्रायेलितांनी संतोशान बोब मारून कोंबाच्या नादाक सर्वेस्पराची सोल्या पेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्या पेट भितर हाडली आनी दाविदान तिचे पासत उबारलेल्या तंबांत तिच्या स्थानार ती दवरली. उपरांत दाविदान सर्वेस्परा मुखार होम आनी शांती बलयो भेटयल्यो. दाविदान होम आनी शांती बलयो भेटोवन जातस ताणें सगळ्या लोकांक दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आशिर्वाद दिलो. उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक इस्रायेलाच्या आख्या जम्यांतल्या हर एक दादल्याक आनी हर एक स्त्रियेक 1 उंडो 1 मासा कुडको आनी सुक्या दाकांची 1 भाकरी वांटली. उपरांत सगळीं आपापल्या घरा गेलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें उदुपकार. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो. मिठवून दरा तुमचीं बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजांतल्यान भितर सरूं. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोच सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धैर्यादीक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पर तो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो. मिठवून धरा तुमचीं बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा दळबाराचो सर्वेस्पर तो. तोच तो महिमेवंत राजा. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक सर्गा राजाचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस फॉर तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं सामर्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली पूण भायरच रावून ताणें जेजू कापोवंक धाडलें लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून ताणें ताका सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका विचारतात पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय देवाचें उतर हे वकानी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो एक दोन विशय आयच्या दोनूय वाचपात हांव आमच्या नियाळाक ह्या दिसांनी आमी मार्काच्या वांजलांतावन आमी नियाळ करता मार्काच्या पयल्या अध्यायांत आमी पळयता जेजून लोकांक गूण केल्लीं जायतीं घडयता जेजू देवसार झंडयता पिडा शिडा आशिल्ल्यांची तांकां गूण करीत तो वेता आनी हजारांनी लोक लागशिल्ल्यान पयसतावन ताची शिकोवण आयकूंक तो सांगता मेळटात आनी आयच्या वांजलांत आमी पळयता लोक ताच्या भोंवतणी ताची शिकोवण आयकूंक तो तयार आशिल्लो आनी थंयसर तो लोक जमिल्लो एक दोन विशय आमच्या आयच्या वाचपातावन आमी नियाळचे तर जेजून सांगलेली ती उतरां जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता ताणें आपणाकच तो इन्कार करून दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी हो संदेश जेजून शिसांक दिल्लो पयलें जावन आपूण पाळटा आनी हेरांक ताचे सरशी येवंक आपोवणी दिता आपणाकच तो त्याग करता मात्र न्ही आपणाच्या कुटुंबांतय हो संदेश पासारता आनी आपणाचें वैयक्तीक सर्व कुटुंबां जिवीत सांडून मिसावाक तो मुखार सरता दुसरें जावन आमी पळयता जेजू आपणाकच आपलें कुटाम सोडून एक व्हडेक कुटाम तो विस्तारता एक व्हडेक कुटाम तो बांदता केवल आपणाचें कुटाम मात्र न्ही तें आसलें पूण ताच्या किसडी जावन एक व्हडेक कुटाम विस्तारूंक हे मिसांव जेजू प्रारंभ करता आनी ह्या कोण ह्या कुटुंबाचे सांदे आयच्या वांजलांत हो विशय आमकां स्पश्ट आसा कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव भयण आनी म्हजी आवय देवाच्या कुशेक कलते मान घालूंक जियोंक आयच्या वांजलांत जेजू आमकां आपोवणी दिता प्रस्तावनांत सांगले बरी एक विशय ह्या दोनूय वाचपांनी आमकां स्पश्ट आसा आनी तो जावन आसा कलतेपण दावीद एक गवळी जावन आसलो एक ल्हान एक व्यक्तीक जेजू राय जावन देव दाविदाक राय जावन आपोवणी दिता मात्र न्ही रायाचें जिवीत आमी पळयता आपणाकच तो कलतो करता सुकतना आपणाची सूक तो वळखून घेता मात्र न्ही आर्क पेट ताच्या गांवाक दावीद शहरांत हाडटसतना ताचे मुखार आपणाकच विसार तो नाचता आनी थंयसर व्हडा संभ्रमान देवाक स्वागत तो करता मोरी हांगासर जेजूक मेळोवंक म्हण आयिल्ली जायतो लोक थंयसर आसलो तरी थंयसर जेजून ही उतरां वापरता आसतना जेजू मोरी हांगासर रागार जायना कित्याक सुरवेर तावन तिचे मिसांव देवाची कुशी पाळचें देवाच्या कुशेक कलतेमान जियोवन ती आसली आनी हांगासरी जेजू तिनस उतरां वापरता आनी हांगासर मोरयेची तो वगळीक उसारता हेंच मिसांव आमकां दिलां कलतेपणान देवाची कुशी करून देवाच्या कुशेक कलतेमान घालून जियोवंक कृपा आमी मागया तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें करूस आसरता आसतना
ते सुकुरपा आमी मागून घेवया. आमेन. सर्व सामचे मुखार बापा काणीक सावून तुका दिता बांदून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचेर तुजे बेसा कितेंच ना आमची ह्या संवसारा आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवेंच दिल्ल्या सगळ्या दिन्या सोवें सर्व आमचे मुखार बापा काणीक सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचेर तुजे बेसा. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेतार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या केपूस देवाक सर्वेस्पर मानून घेया. सर्वेस्परा प्रसन्न सावन आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं आमी पवित्र सावन ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमचें काळजां उबारुयें. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुयें. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो व कायदुनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें ताच्या वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाकण तातारान मेळ्ळेली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळबरांसू सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान हून सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नांवी तकाचे हून सर्गी तुकाचे. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयाचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परी जेवण दितच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासून आनी सुमेस मनशा पासून तें बारोवतलें ही म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot pergatoya Jesus melo
Jesuची वत्सला Jesu novia येतुलो. बापा जेजूच्या मरणासोनेपण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवीत सोंडो आणि सोडण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या हेच एके वर्गां बराबर तेका प्रतिमोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांसुजय तिसोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणे. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज समकाय तुझे कुशी सरकार सता तुझे संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेच परास सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचे नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतलीं सुटय आनी सराकांतांतलीं वाटाय. कित्याक जोडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोर्टान सांबाळ. तुजी येतना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. महिमेक सुकृत सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे उतरांचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां
आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोमिया पाटी परतलो तुझी कृपे तुझी दये तुझी दय सोमिया पाटी परतलो जेजू मुजीत राव जेजू मुजीत तू संगी आसतना नाका म्हाका प्रार्थुये. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बहुवर्थ्य देण्यान आमची खरी अडवेक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकां. सोम्या वयता तुका अर्गां दिता तुजे नांव घेता माया मोगा नांवची येता. उसवाड तूं सोडपाकय म्हजी राता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या वयता तुजो अर्गां दिता तुजो नांव घेता माया मोगा नांवची येता. मुखार पुत्रा सोवे हांव ख्वार मोरी आशिर्वाद दी आमकां. मोगाचे नांव बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पैण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी मेळ्ळी आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. मोगाचेनो म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याज. तुमी खंडीत जावन कार्मेलीत मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्जमतेंत, कॅथोलीक इगर्जमतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोडती म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद.
देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणे म्हणजे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचे, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणे आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कर्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळ.